Hello guys, good morning. कशे आहे तुम्ही सगळी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हॅपी संडे तो सगळ्या ओके. सो मी साबी वचून येयली आमचो आनी ब्रेकफास्ट बी केलो आनीच हो आपणे बोलो ना उदक गांधी उदकान हायटा. आनी आयज हांवें ब्रेकफास्टा डोसा केल्ले ओके, मसाला डोसा. म्हळ्यार पटावट ट्राय करतले उरड दाल आनी सारकें प्रॉपर वे. सो केन्ना फूग नाहलो मुगेले म्हळ्यार काल बरें जालें मुगेलें फुगोला. सो आम हायले हांवें आनी बाबान आनी प्रिंसान आनी हायले. सो पिठो आतां उठोला. सो हांव पिठोरा हें कोतायचें बॅटर इल्लो दोलो हांवें भितर. सो जायतें इल्लें काडपाचें सॉल्ट घालून उदकान हें करपाचें. सो भितर हाल कोडे हांव बाबा ब्रेकफास्टा टिफिना बी उत्तप्पम करीत चोया कितें जाता तें नाल्यार डोसा जाल्यार डोसा. सो आतां हांव पिठराचें रेडी करता ओके आनी मेवता मागीर. ते गेली रेडी. तुम्हाला म्हणतो भाज भितो गायला काय मग ते एक्चुअली लायक ना भितो घाल. सो ते केन्ना भायर गायले ओके. सो आनी करता चवटो येतो तोंड भितर गे रे तुगे ब्रेकफास्ट टेक. चलो मागीर मेवता ओके. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट बी आमगेलो आनी पिठर न्हू आयज पास्ता कोत्ता चिकन पास्ता पिठरागे स्टायल ओके. सो हांव तुमकां ती शेअर कोतोलें ओके. सो फर्स्ट तुमकां हांवें इनग्रिडियंट्स सगळे काट करून दवरले. सो हांव तुमकां दाखयता कित कित जाय तें ओके. न्हू बेबी कॉर्न घेयले एशें को कट केले ओके. 1.5 कपशे घेयले. मागीर फ्रेंच बीन घेयल्या ते हांवें एशें को कट केले लायक एक हेजे 2 केले ओके. सो तेय 1.5 कप हाय. मागीर हांवें ब्रोकोली घेयल्या सेम 1.5 कप एशें कोन्न कट केलेचे ओके. आनी हें स्प्रींग आनियन घेयला हे 3 एशे आहलोले ओके. सो 3 एशे. सो हांवें मेजरी केलोलें तुम जाय जाल्यार हांवें 1.5 कप हा तेंय बी ओके. मागीर हांवें हिंगा हेचो बारीक चॉप केला जिंजर घेयला 1/2 इंच. 6 हांवें गार्लीक केले आनी 4 हांवें चिलीज घेयले. तुमचो स्पायसी चड नाका जाल्यार तुमच्या रेड्यूस करूं जाता चिलीज ओके. हिंग मागीर हांवें 2 आनियन घेयले चॉप केले बारीक आनी हिंगा 3 टोमॅटोज घेयले धाकटी आलो ती ओके. 3 घेयले तेय चॉप केले. आनी चिकन हांवें एशें कोन्न बारीक लांब कट केला ओके हेचो एशें कोन्न. सो हें 600 ग्रॅम्स एशें हा. सो कपान मेजरमेंट जाय जाल्यार 2 कपशी हाय ओके. सो आतां दाखयता तुका फर्स्ट प्रोसेस मिन्स फर्स्ट स्टेप कितें करपा तें. फर्स्ट हांवें पास्ता जाय उकडूं दवरले ओके. सो 3 कप्सचे पास्ता घेयलो हांवें. सो ते उकडूं दवरले. सो हें तुमी जाणाय नॉर्मल कितको हें करताय तें ऑयल बी घालपाचें सॉल्ट घाल उकडपाचें ओके. चोय भितर सॉल्ट लायक तेका ओके. आनी तुमी जाय जाल्यार मॅगी लावपा जाता ऑप्शनल ओके. बरें मिक्स करपाचें 15 मिनटां दवरपाचें. न्हू हाफ लायमूय एड केला ओके मॅरिनेशन. सो तो घायला आनी ते मिक्स करून दवरला पोतून ओके. ना तितून हेचो पिठर 1 टीस्पून हेचो रेड चिली पावडर एड केला ओके. 1/2 टीस्पून गरम मसाला एड केला ओके हेचो. सो हेचो पेपर क्रश्ड पेपर घायला ओके. 1 टीस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट ओके. सो आतां मिक्स करपा पोतून 10 मिनट्स दवरपाचें ओके. सो आमगे हेचो पास्ता रेडी जाले ओके. आतां ड्रेन कोतून. सो हेचो ते पास्ता हिंग स्ट्रेनरां घालून दवरले. सो हे रेडी आहाय. आतां कुकींग प्रोसेस स्टार्ट करूया. दवरली तापोल ती आनी तितून 1 टेबलस्पूनशे हेचो ऑयल घायला ओके. सो हेचो आतां ते जिंजर गार्लीक आनी चिली चॉप केलो न्हू ते एड करता ओके तितून.
आणि बरें स्टर फ्राय करून घेवपाचें तेजो रॉ स्मेल वचपासून ओके. ते जाले भाजले आणि आमी तितून आनियन घातलो चॉप केलो तो ओके. सो तोय बरो ब्रावन जावं तसो भाजपाचो. सो आता तेचो आनियन जाला आणि आता टोमॅटो ॲड करता ओके. सो ते सॉफ्ट जावं पासून बरो भाजून घेवयात ओके. सो हे थोडे ड्राय स्पायसीस घातलो तितून. सो हे 1/4 टीस्पून जिरा आणि 3 अशे करून सिनमन स्टिक येयले आणि 8 अशे पेपरकॉर्न्स आणि 8 क्लोव्स आहायचे ओके. सो ते मागीर तूं ॲड करता दाखयता केदो घालता. सो हेचे आतां ते ॲड केले ओके. सो जाला आमगेले हॉर्न सगळे रेडी. आता ते चिकन हांव मॅरिनेट केलो न्हू ते घालले ओके. सो ते जावं पासून बरें खूब शिजन घेवया. सो हितून काय उदक बी कांय घालप ना ओके. मिक्स करपाचें आनी ताली तापपाचें आनी दवरपाचें. उदक मागीर एड करपाचें. सो आतां आत करप ना. सो हेजे सगळें ग्रेवीचें अशें करून करपाचें ओके. शिजोवपाचें. तितून इल्लीशी शुगर लायक 1 pinch ऑफ शुगर एड केले ओके जस्ट टू बॅलन्स द टेस्ट ओके. आता स्प्रिंग ऑनियन एड करूया ओके. ओके ते बरें उदक सुटलो कांय घायल ना उदक बी तेजें सुटल तें. सो पिटर आनी उदक एड करपा ना कित्याक ऑलरेडी तेन्ना हें जालें न्हू. सो आतां ते सगळें ते कातलो न्हू लायक बेबी कॉर्न आनी ब्रोकोली आनी फ्रेंच बीन ते आतां बाराबो एड केले ओके. तुमकां जाय जाल्यार कॅरेटूय घालूं जाता ओके. तुमगे चॉयसीस वेजीस कितें जाय ते एड करपा जाता ओके. सो आतां तें बरें मिक्स करुया ओके. आनी मातशें सॉफ्ट जावं पासून दवरया मातशें बरें कशीच दी तेजे बरा मिक्स आयली. सो आतां ते जाले वेजिटेबल्स सगळे मोद मोदें स्टर करीत रावया चोया चॅक करूया मोद मोदें. आनी आतां तेचो ते पास्ता कूक केलो न्हू ते एड केले ओके. सो आतां ते मिक्स करपाचें आनी 2 मिनट दवरपाचें आनी आमगेले चिकन पास्ता रेडी आहाय. आहा आमगेलो ओके चिकन पास्ता. तुमी ट्राय कराय घरा कडेन ओके. आमगेले ओके चिकन पास्ता आनी आम आतां खाताय जेयताय बी आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके वचूं ओके. सो मागीर मेळटा. सो आतां मेळटा तुमकां हांव भाशें जेल बी आतां भाशेन दितो गेल्ले आनी मागीर व्हडलेशें कांय केलें ना. मागीर सगळीं ती आयदन बी आसलो ती धुयन काडलें सगळें चड जालो आसलोली. रांदप कितें दिसांनी डोसा केलो न्हू मसाला डोसा सांबार चटणी मागीर ती आंड्यो चड जालोल्यो. सो सगल्यो काडले टिफिनाक घायले आनी सगल्यो वॉश केले आनी फ्रिजीन दवरले. आनी थोडे शावटआउट्स आहाय ते घेता पयलीं ओके विडियो एंड कोच पयलो. सो फर्स्ट इज केजिया कोम्स दॅट इज सरिता, डॉरी कार्दोजो, एविला फेर्नांदीस, Annalie Babiker, that's Annette, Choilet DNJ Vlogs, Immaculate Fernandez, Joycey Fernandez, Rina Alien Rosario, Rosina Mascarenas, and Larina Martins. Okay, so thank you तुम सगळ्यांक मुगे व्हिडिओचे कमेंट केले अशें करून म्हाका तुगे लायक एंड सपोर्ट दाखय आनी अशें करून म्हाका सपोर्ट करीत रावय मुखार बी ओके. आनी तुम तरी मुगे आयची पिटरान केलो स्टायल चिकन पास्ता रेसिपी लायक जाल जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी म्हाका कमेंट करपा विसरो नाका ओके. तुमी घराको ट्राय कराय आनी चोय आनी वेजिटेबल्स तुमगे चॉयसीस घायल्या जाताय ओके. सो लायक दोज आर हेल्दी वे लायक बेबी कॉर्न आनी ब्रोकोली बी ते मातशें तेणें ते घायले कितें ते बाब बी खाय नाय. सो तेका लागून तेणें ते तेश कोन घायले मिक्स करून ओके. सो तुमगे चॉयसीस तुमकां केसो वेजिटेबल्स बी घालपा जाय ते ओके. सो ट्राय कराय आनी म्हाका सांगाय केस जालें ते ओके. आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब करपा विसरो नाका. जे कोण अजून सबस्क्रायब केलें ना ते म्हाका प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी जे कोण मुगे चॅनला सबस्क्रायब केलें तांकां थँक्यू. अशें को मुखार बी म्हाका सपोर्ट करीत रावय ओके.
आणि so till then you'll take care and bye bye, see you all tomorrow.